Genesis A30. Sorbes sporak vakanat pava boinino, Deva cena virganat soglia porzano. Sorbes sporak vakanat pava boinino, Deva cena virganat soglia porzano. Sorbes sporaci seva agora, Anandantaci bhakti gora, Sodgitanga fun bitor sohora, Santo saniyata chimuka. Sorbes sporak vakanat bhava boinino, Deva cena virgara soglia porsano. Sorbes sporak vakanat bhava boinino, Deva cena virgara soglia porsano. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. Dobrino ojcze, misja nami matką, Jokina, Kutino, Iczotnia, Pasor. Sornicze raż, tego fawozą, sasnik żywi, tego meną, ja misja nami matkuja. त्याचबरोबर आयज वेगन गॉन्साल्वीस हो भुरगो आपलो वाडदीस समारंभता देवाची ताचेर काकलूत कृपा आशिर्वाद मागुया. आवडीलो 2 दिसां देव आमकां जायत्यो खुणां दिता. संवसारांत आमकां खुणां दिसून येता. आयज बरो दीस देवान आमकां दिला जाल्यार, नवें जिवीत आमकां दर एकल्याक दिला जाल्यार, आयच्या दिसाचो उजवाड पडोवंक आमकां दिला जाल्यार हेंवूय देवाचें देणें. असल्यो खुणां जायत्यो आमकां दिसून येता. दर एकल्याक आमकां हें उक्तें मन, उक्तें काळीज गरजेचें. ह्यो खुणां देवाच्यो अनुभवंक आनी ह्या अनुभवांतल्यान गिरेस्त जावन त्याच देवाक अदीक लागीं सरूंक. असलेंच मन काळीज आमकां मागुया. च्या वरवीं देवाच्यो खुणां आमच्या जिवितांत दर दिसा आमी पळयता. आनी मिसाचे भेटेक आमी तयार जातना चुकल्यांव देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्वया देवा आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटांतल्यान बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे बसत भाग्यां सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व दिला देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. कोण वडे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. भावार्थान, बरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळटूच ताचे आनी तांच्या सेवकाचें मन
इस्रायल पोरचे विशीं बदललें. ताणें म्हणलें, आमची सेवा करतली ती इस्रायल पोरचेक वचूंक दिवंक आमी कितें केलें? म्हणटूच फारोन आपलो रंग गाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे सगळे रथ घेतले आनी एकल्याचेर सडार घाले. आनी सरेस्परान फारोचे इजिप्ताच्या राजाचे काळीज निबोर केलें आनी इस्रायलाचो पूत धुवो जोैतिवन जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुता धुवाचे फाटीक लागलो. म्हणटूच इजिप्तार म्हणजे फाराचे सगळे घोडे आनी रंग गाडे, ताजे घोडेकार आनी ताजे फौज इस्रायलाच्या पुता धुवाचे फाटीक लागले. बाल जेफना मुखार फिरा हिरोता लागीं दोर्याशी ताणें फेणे केले, थंय तीन तांकां मेल्लीं. फारो लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुता धुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येता ते ताणें पळयले. इस्रायलाचो पूत धवो एकदम भियेल्यो आनी ताणें सोरेस्पराक उलो मारलो. ताणें मोइदेसाक म्हणलें, ह्या ओरण्यान तुवें आमकां मरूंक हाडलें. इजिप्तान आमकां फोंड नासले. इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलां? आमची वाट सोड आनी इजिप्तांतलीच सेवा करूंक सोदता अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या ओरण्यान मरचे सुवातेक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइजेसान पोरचेक जबाब दिलो, भियो नाका, गोठ रावात. आयज तुमकां सोडूंक सोरेस्पूर कितें कोत्तलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात तें इजिप्तकारांक तुमी आनी केन्नाच पळोवचे नात. कूड सोरेस्पूर तुमचे खातीर दुसतलो. तुमी न शांत रावात. सोरेस्पुरान मोइदेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलच्या पुतान धुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोर्यांत तुजो हात पाळलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलचे पूत धुवो पांय भिजून आसतना दोर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे फाटीक लागतले. आनी फारोआचेर आनी ताच्या लस्कराचेर जैत व्हरूंक आनी तांच्या रंग गाड्यांचेर आनी घोडेकारांचेर निसंटन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोआचेर आनी ताच्या रंग गाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत वतूच हांव परेन सोरेस्पूर म्हूण इजिप्तकारांक मानून घेतली. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब, सोरेस्पुराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. म्हणुया, सोरेस्पुराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सोरेस्पुराचें किर्तन गायता, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. गोड्यांक आनी गोडवेल्यांक ताणें दोर्यान शेवटिले. सोरेस्पूर म्हजें बोड, तांचें किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली. तो म्हजो देव, हांव ताका वखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताची ओडवीक गायता. जबाब, सोरेस्पुराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सोरेस्पूर एक झुजारी, ताचें नांव सोरेस्पूर. फारोआच्यो गाडयो आनी ताजी फौज ताणें दोर्यांत शेवटिल्यो. तांचे निवडटल्यांक गोडवाल्यांक तांबड्या दोडयांत गिरासले. जबाब, सोरेस्पुराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सागराच्या उदकांत तो नपयत जाले, फातरा वरवीं समुद्रांत बुडून गेले. तुजो उजो हात सोरेस्पुरा आपलें बोल दाखोवन फांकली जाला. तुज्या उजव्या हातान सोरेस्पुरा दुस्मनाचे केले कुडके. जबाब, सोरेस्पुराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. उबी रावुया. सोरेस्पुराक जय जय. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरेस्पुराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. धर्मशास्त्रान
आनी फारिसेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक कुणां पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोंसोती ती एक कुणां सोदता खंय. पूण जोनास प्रवाद्याचे कुणे शिवाय तिका दुसरी कुणां मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती मनशा पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती दोडणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. दोक्किनेची राणी ऋतुमेचे शिमेर जावन सोलोमोनाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमोना परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणीनो, आदल्या करारांत एक पुस्तक आसा, जाजीस, फुडारी म्हणलेलें हाचें. आनी फुडारी ह्या पुस्तकांत 6व्या वेस्वरान गिडियन हाची खबर आमकां मेळटा. हो गिडियन देव ताका इस्रायल पोरजां चलोवंक फुडें व्हरूंक विचून काडटा. पूण तो सोत मानिना आनी देवाक एके भाशेन खरेंच जाल्यार पुरावे कर म्हणून सांगून तो म्हणटा, हांव भायर उक्ते सुवातेर वूल दवरतलो आनी हो वूल हांव सकाळीं पर्यान न्हिदून उठ्ठोच सकाळीं म्हणल्यार हें सुकें वूल तुवें दोवान भिजोवंक जाय. पूण हें दोवान भिजयतच वूल सरभोंवती जागो सारको सुको आसूंक जाय. फकत हें वूलूच तुवें भिजोवंक जाय. आनी देव ताका अशें करता. तो सकाळीं उठून पळयतच वूल तें भिजलोलें ताका मेळटा. पूण सरभोंवतणी हो ग्रावंड हो सरभोंवतणी सुवात सुकी आसता. इतल्यान सोंपना. गिडियन देवा लागीं आनीक कुणां मागता. बाबडीनो, कुणां सायन ओ मिरिकल्स दुसरे कडेन ह्यो दोनूय 2 भासांनी उरता. आदल्या जेजूच्या टायमार तेन्ना आमी पळयता हे फारिसेव धर्मशास्त्री जेजू लागीं कुणां मागता. कुणां म्हणल्यार तांकां मिरिकल्स म्हणल्यार मिलाग्र वो वचोरया हें संवसारांत. पूण कुणां म्हणल्यार तांकां वयर सेलेस्टियल म्हणल्यार मोळ भारतांत कितें तरी असले आमी म्हणटा चमत्कार असले तांकां जाय आसले. ओन भावार्थी आसा ताका कितलेय पुरावे पावना आनी भावार्थी आसा ताका पुराव्याची गरज ना. A believer does not require proofs, but for an unbeliever, no proof is sufficient. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री असल्या मनाचे आसले. आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, उमत्या कळशार उदक. कळ सतर उमतो आसा आनी ताचेर आमी कितलेंय उदक ओतयलें तातूंत भितर कांयच वचना. जेन्ना मन धांपलोलें आसता तेन्ना तूं कितलेय पुरावे दी ते पावना. ताका लागून फारिसेव आनी धर्मशास्त्री हांचें मन धांपलोलें आसलें. बाबडीनो, ते कुणां मागता म्हणल्यार वयर मोळ बार तरी कितें तरी दाखय आमकां, खरेंच देव आसा. पूण जें कितें संवसारान घडटालें तें ते मानिनासले. देव जेजू तांकां कुणाक करून दाखयतालो. कितले जाणांक ताणें बरीं केलेलीं. कोणाक कान दिलेले, कोणाक आयकुशें केलेलें काना वरवीं, कोणाक पळोवशें केलेलें दोळ्या वरवीं, तोंड्याक ताणें चलोवशें केलेलें. ह्यो कुणां जायत्यो आसल्यो. पूण ह्यो कुणां तांकां पावना कित्याक तांचें मन धांपलोलें आसलें. आदल्या करारांतूय आमी पयल्या वाचपान पळयलां, मोइजेसा लागीं देव मागता, लोक मागता, कित्याक तुवें आमकां ह्या हॉर्णान मोर घडल्यात.
पूण कितल्योच कुणातूय आसल्यो देव तांचे सांगाता रातीक वेतालो उज्याचो खांबो जावन तांकां वाट दाखयतालो. तान लागताली तेन्ना तांकां खोडपांत उदक ताणें फुटोशें केलें जोरी आनी उदक दिलें. थंय ती वतान चलतालीं तेन्ना देव तांच्या सांगाता एक कूप जावन चलतालो. भूक लागली तेन्ना तांकां तो माना दिता. ह्यो कुणां आसल्यो तरी आसतना ही पोरजां देवाची सर्वेस्पराचे यावेचेर बदलता. दर्यो तांकां कुशीन करून दर्यांतल्यान चलून शिकयलेलें. बाबडीनो कुणां आनी विस्वास ट्रस्ट सायन एंड ट्रस्ट हे दोनूय बरोबर वचूंक जाय. उदीक करून गरजेचें म्हणटा तें ट्रस्ट भावार्थ वो आमी त्या देवाचेर सोत मानूंक जाय. त्या थोड्यो वस्तू आमच्या संवसारान आमी करता त्यो ह्या भावार्थान करता. चाल त्यो वस्तू समजा एक आवय एका भुरग्याक चलूंक शिकयता तेन्ना एक वेळ येता ह्या आवयन ह्या भुरग्याचो हात सोडूंकूच जाय. विस्वास करूंक जाय, ट्रस्ट करूंक जाय, ना तर ह्या भुरग्याक केन्नाच चलूंक पावचें ना. ताचो हात सोडूंकूच जाय आनी त्या भुरग्याक पडटलें आनी तें चलतलें म्हणून आवयक विस्वास आसता. हेच भाशेन बाबडीनो जेन्ना आमी ह्यो कुणां मागचे सुवातेर देव आमच्या जिवितांत कितें करता ताचेर विस्वास करूंक जाय. आनी दिसोन आसतना विस्वास जाता तें अदीक सुभागी म्हण त्याच जेजून तोमासाच म्हटलेलें. हींच उतरां जेजू दरेक आमकां म्हणटलो. म्हणटच सर भोंवतणी देवाच्या मोगाच्यो, देवाच्यो काकुळतीच्यो, देवाचे दयाळायेच्यो ह्यो सायन्स आमी पळोवया. जायतो लोक असले हांगा थंय वेता तेन्ना कुणां सोदूंक वेता. पिलग्रिमेजीस आमी जाणां इंटरनॅशनल पिलग्रिमेजीस, नॅशनल पिलग्रिमेजीस असल्यो आसता. ह्यो कुणां सोदूंक वयता. कुणां सोदचे सुवातेर दर दिसा कुणां आमच्या जिवितान आमकां दिसून येता त्यो आमी पळोवया. गॉड्स मर्सी, गॉड्स ग्रेस आर द सायन्स वीच वी नीड टू एक्सपिरियन्स एवरी डे. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रोसांत तुका देन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसांत तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वादीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा बडिना म्हज्यान तुमचें बलिदान चड बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरचेक तुवें फर्मायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सपुर्नायक पावयलोय. तोच जेजूचो योग्न आज आमी तुका भोक्तीन वोगतावतो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांची सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व कड्यान सर्व आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वखाणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराची नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसुत्वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीचे वंडत आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उजवाड दिवन बाबाचो चुकूत परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणा रगत शोधला मा समेस्ता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. नोजवणपणाचो बरो सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खात्रीत कर. प्रीत भशेन उगडास करता जोकिना कुतिनो तिच्या आत्म्याची खात्रीत कर. तांकां तुजे इश्टाकृतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आयज वाडदीस समारंभ केल्या वेगन गॉन्साल्वीस हाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. तांकां वारमरी देवाची माई संगती बागेन दोन भुतान सर्व कण तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सत पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमच्या तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल
तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय निरांचोर चलयताय सासणाच्या सासणान. सुन्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. Zobaczcie sobie sąsiedzi, ही देवाची शेळी वस्त जेजू कुर्सार मरून आपल्या मोगाची खुणां ताणें आमकां दिली. वस्त जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी येता, ताका आमी घेता हांव ती सुभागी. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकळुतीन भरलेलो आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. तुरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोद पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया T60. Bavart na tui bavart vata, viswas na tui viswas peta, Shile kalis mogana zolta,
Shang Sarvayeta Duki Salyang Busvon Melta Abrodolia